आयुष जी आसा ती आमची सिस्टम, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसीन, म्हणजे आमची जी हाची पद्दती वखदाची पद्दत ही हजारो वर्सां पयलींची पद्दत जी आशिल्ली, काही आमी जेन्ना स्वातंत्र्याक आसा तेन्ना ब्रिटिशांनी हांगा पुर्तुगीजांनी जाणून जाणून ती दामून दवरली. त्यामुळे ती वयर आयली, पण ती इतकी सोपी सुलभ आणि बरी सांगपाक वचून म्हणजे आमी ज्या पंचतत्वांतून आमचो शरीर जाला ताका सुद्दां परमेश्वरान वेद जे आसा म्हणजे आयुर्वेदाक हो 5वो वेद म्हणटात. पण देवान आमकां जल्म दिता थंय आमची वेवस्था सगळी आमी तातूंतल्यान करून दवरल्या, परंतु आमकां ताजे पासून त्या नाळे पासून तोडले. आणि त्यामुळे आज ज्यो परिस्थिती आमी काही हे करतात सोंसतात ताचे कारण आमी ते हाजे पासून पयर सरले. ॲलोपॅथी ही आमची ही न्ही काही 100-150 वर्सां ती आयली आसतली, परंतु हजारो वर्सां पुर्वजांनी हीच आमची पद्दत घेतली. त्यामुळे परत एकदा ती पद्दत सुरू जावची, यामुळे आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी प्रयत्न केले, वेगळे मंत्रालय केले आणि त्याची जबाबदारी म्हणजे दिली. ह्या 4 वर्साच्या कालावधीत खूप प्रयत्न आमच्या परीने आमी खूप प्रयत्न केले की परत एकदा लोकां मदीं इंट्रोड्यूस करपा खातीर तरेतरेचे प्रचार प्रसार, मागीर इन्स्टिट्यूशन तयार करप, लोकांक त्या ताचे त्या संदर्भात मार्गदर्शन दिवप, तातूंतली खरी गोश्ट सांगप आणि त्यामुळे आज ताजो प्रचार जालो. असो योगाचो प्रचार जगभर जालो. त्याच पद्दतीन ताचे फाटल्यान आयुर्वेद जो आसा आमची पद्दत परत जगात आमच्या गांवच्या वतीन एक थोडीशी एक समस्या आहा ती हांव तेंच्या फुडें मांडटा. सादारणशे आमी थोडे जे आमचे हायवे जो मेन रोड हायवे आहा भोव ते हायवेक आमी फाटल्या टायमार तुमकां एक रिक्वेस्ट केली की जाता जाल्यार मातशें सीएमा कडेन तुमी मातशें रिक्वेस्ट करून मातशें आमकां रोडा बद्दल आमचें ऑब्जेक्शन कांयच ना गांवच्या लोकांचें, पूण एक थोडे लोकांची घरां वयता ती खंय तरी ती सेफ उरची इतके हांव म्हणटा की ते सीएमा कडेन मातशें तुमी खंय तरी रिक्वेस्ट करून एक थोडे कमी नाका अशें आमचो विरोध ना, जास्तीत जास्त कमी करून लोकांक खंय तरी दिलासा दिवचो हें एक आसा. श्रीपाद भौतिक तुमकां कारकीर्द खबर आसा की आमची लोकसभाची खासदार किंवा केंद्रीय पद तांकां जें मेळ्ळें सेंट्रलान ताचो पुरेपूर उपयोग करून तेंच्यांनी गोंया म्हणा की उत्तर गोंयच्या आपल्या मतदारसंघात तेंच्यांनी दिवपाचो सदीत तेंच्यांनी प्रयत्न केला. ज्या प्रमाणे श्रीपाद भाऊ निधी मेळटालो वर्साक अमके पयशे मोडपाचे, त्याच प्रमाणे भाऊच्या फाटल्या खासदारांक मेळटाले, पण ताचो उपयोग केन्ना जावना, ताची सिस्टमूच केन्ना बसोंक ना. आणि श्रीपाद भाऊ खासदारा नंतर भाऊ बाबा खासदाराचें काम कितें हे गोंयच्या जनतेक आनी खास करून जनतेक दाखोवपाक सुरवात केली. आणि भाऊन जितके मतदारसंघ उत्तर गोंयांत येतात तो मागीर भाजपाच्या आमदाराचो मतदारसंघ आसूं, विरोधी पक्षाच्या आमदाराचो मतदारसंघ आसूं, भाऊन थंय मतभेद करूंक ना. तेन्ना दिसता की पंतप्रधान मोदीचे हात बळकट करपाक केंद्रात आमकां उत्तर गोंयांत परत श्रीपाद भाऊ निवडून हाडूंक जाय.